रातचे नरकासूर करप, सकाळी फातोडेचेर चडप। हांगा माझे जाणटे लोक आसा ते सांगताले, पूण अशी स्पर्धा केन्नाच केली ना। 8 दीस भुरग्यांक तातूंत घालप, नाका ती व्यसनां लावप भुरग्यांक। ह्या नरकासूराक लागून गांवचे कमीत कमी 8 ते 10 भुरगे पिड्ड्यार जातात। हांव तुमकां दाखयता, ज्या नरकासुराच्यो शर्यती गोंयांत जाता थंय 25 ते 30 एक्सिडेंट जाता वर्साक, कमीत कमी। हांव कमीत कमी उलयता, आनी 3 ते 4 मनीस मरता। बाकीचे हांव उलयना, कोणाले हात मोडटा, पांय मोडटा हेचेर हांव उलयना। पूण हे खंय तरी आमी समाजांतले 1984 सरकार कोणाची आशिल्ली ती याद करा। तांणी ही प्रथा त्या वेळार राजकारण्यांनी पयशे दिवपाक लागले, मेळत तशी प्रायजां, आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो। आमी श्रीकृष्ण पूजन विसरले, आमी पाडवो विसरले, आमी भाऊबीज विसरले, आमी खंय वता हेच आमकां खबर ना। आणि त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता, अश्यो स्पर्धा पासून परावृत्त रावा। ह्यो स्पर्धा बंद करपाक हांव म्हणटा एका रातीन त्यो जातल्यो, पूण तुमच्या हातांत आसा। आनी त्या खातीर आमी श्रीकृष्णाचें पुजन, हांवें दिपकावूय सांगला, हो कार्यक्रम जावपाकूच जाय गोंयभर। आज जरी आमकां ताजो हें कळूं ना की काही वर्सांनी ही नविदाद मुखार वतली। ढवळीकरान सावड्ड्या जायका स्किमी खाला 1000 क्युबिक मीटर उदकाच्या टाकयेची बुन्याद घाली। जी सावड्डे मतदारसंघात उदकाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमकां स्टोरेज कॅपेसिटी जाय आशिल्ली, ती जायका अंडर 1000 क्युबिक मिटरची टाकी आमी घेतिल्ली। ही टाकी जेन्ना कंप्लीट जातली तेन्ना सगळे सावड्डेचे लोक जे आसा, इन्क्लुडींग डिफरंट विलेजीस वाडे, त्या सगळ्यांक ह्या टाकयेंतल्यान उदक मेळटलें। सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट, ज्या जमीनदारांनी, सहकारी आनी बाब गांवकार हांणी ही जमीन आमकां दिल्या, त्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।